2014 इलेक्शन हे जालें मोदी वेवाचेर, एक वेगळो मोदी वेव जालो. 2019 तेका म्हणटाले आमी मोदी सुनामी. ही दोन इलेक्शन देशाच्या लोकांनी हांकां संदी दिली. आयज जे इलेक्शन जाता, हांव मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम आनी त्रिपुरा हांगसरल्यान इलेक्शन्स करून येयले. थंय आमचे कडेन एकूय खासदार नाशिल्लो. जवळ जवळ 3 ते 4 खासदार ह्या फावटी आमचे कडेन आसतले. लोकांचो मूड टोटल एंटी मोदी. सो आतां देशान एंटी मोदी वेव सुरू जाल्ली आसा. ही एंटी मोदी वेव कित्याक सुरू जाल्या? गेल्या 10 वर्सांक हेणी आमचो देश काबार केलो वेगळे वेगळे हितूंतल्यान, आनी हेट म्हणटा तो स्प्रेड करून मणिपूर जे वायलन्स तेणी केलें त्या हेचेर देश हाल्ला. राहुल गांधीक 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी ते काश्मीर चलपाक कित्याक पडलें? तेजे नंतर मणिपूर टू मुंबय कित्याक चलपाक पडलें? कारण मोदीन हेट स्प्रेड केलो. आनी त्या हेटा खातीर मणिपुराक एक भाव दुसऱ्या भावाक मारपाक लागलो. आसामाक ते वायलन्स जालें, मायनॉरिटीचेर अटॅक स्टार्ट जाले. सो हें सगळें करून देशान दिल्ली कितें न्ही? आमी म्हणटा कम्युनलिझम सगळे इश्यू जाले, पूण देशाची उदरगत केली काय कितें? ना. वयल्यान तेणी लोन्स जे काडले आयज जवळ जवळ 155 लाख करोड मोदीन गेले 10 वर्सांक लोन काडला. कितले करोड लोन काडल्यात? 155 लाख करोड. इंडिपेंडेंट टील 2014 आमची जे लायबिलिटी आशिल्ले टोटल लोन काडलेले सगळे सरकारान ते जवळ जवळ फक्त 45 लाख करोड. थंय मोदीन 155 लाख करोड. गेल्या 10 वर्सांक कॉमन मनशाच्या बोल्सांतल्यान नरेंद्र मोदीन पेट्रोल आनी डिझेलाच्या टॅक्साचेर 55 लाख करोड बोल्सांत हात घालून काडल्या. तुमची सुद्धा रिपोर्टाची सुद्धा. अनएम्प्लॉयमेंट जे हेणे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस केल्लें, डिमॉनिटायझेशन आनी जीएसटी हेजेर हेणी 2 करोड लोकांक जॉबलेस केले. डिमॉनिटायझेशन हे करून. सो हे लोकांक आतां कळपाक लागला. लोकांक इतले तेंप ते हिंदुत्वा करताले. हिंदुत्वाचेर हेजेर सुद्धा लोक विटलेले आसात. कारण गोंयांक ज्या तरेन महालक्ष्मी देवळान वचून सोपूत घेतलेल्या लोकांक, आमदारांक आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक तेणी सांगपाक जाय आशिल्लें ना, तुवें आमच्या देवाक फटयल्या, हिंदू देवाक फटयल्या, आमी तुमकां घेयनात. जर ते हिंदू देवाक मानताले जाल्यार, हिंदुत्वाक ते मानताले जाल्यार हेचो अर्थ असो की बीजेपी हिंदुत्व आनी हिंदू धर्म आनी हिंदू देव ना जाल्यार ते तांकां 8 जाणांक पक्षांक प्रवेश दिवपा नाशिल्ले, जेणे महालक्ष्मी देवळां वचून घराणी घातलेली, सोपूत घेतलेलो. सो ह्या हितून लोकांक कळ्ळें. आयज बहुजन समाज शेणलेलो आसा. हेणी जवळ जवळ आमी 14 कोटी बिलो पॉवर्टी लायन लोकांक आमी वयर घातलेले. हेणी जवळ जवळ तांकां परत गरीब कित्याक कशें कळटा? मोदीन पयर सांगला 80 देशांतल्या 80 कोटी जनतेक खंय तो रेशन फ्री दितलो. हेचो अर्थ कितें? दुसरे सायडीर पयली तुवें 80 कोटी लोकांक गरीब केले गेल्या 10 वर्सांक, म्हणून तांकां फ्री रेशन दिवपा पडटा. सो मोदीच्या स्टेटमेंटाचेरूच कळटा की मोदीन देश काबार केल्लो आसा. आनी आमी कितें करता आतां हें सगळें हें जालें, देश परत उबारपाक सोदतात. त्या खातीर लोकां कडेन पयशे ना, लोकां कडेन पयशे घालपाक सोदता. आमी इकॉनॉमी इम्प्रूव करपाक सोदतात. त्या खातीर आमी ती महालक्ष्मी स्कीम काडल्या. तितूंतल्यान गरीब फॅमिलीक 1 लाख रुपया आमी घालपाक सोदतात तेच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट ट्रान्सफर. लोकांले जॉब काडल्यात. आयज आवय बापूय त्रासान पडला. त्यांच्या खातीर आमी एक वेगळी एप्रेंटिसशीप एक्ट आमी करतले आनी तितूंतल्यान जो यूथ आसा अनएम्प्लॉयड ताका जवळ जवळ 8,300 रुपया तेजे आमी ताका सॅलरी दितले 1 वर्साक सुद्धा. सो हें सगळें कित्याक करतात? आमकां परत गरिबींतल्यान देशाक वयर काडपाक जाय. आयज लोकांक भूक लागलेली आसा. इतलो तेंप हिंदुत्व करताले ते सुद्धा आयज रियलायज जाल्यात की हिंदुत्व आमचें पोट भरना वा आमकां लोकांक पिसू करता. आयज आमी खास करून हांगा आयल्या, हांगा खूब आमचे फिशरमॅन भाव आसा. फिशरमॅन भावां खातीर आमी एक वेगळी मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. एक म्हणजे डिझेलाचेर तांकां सबसिडी मेळनाशिल्ली आनी डिझेलाचेर फिशरमॅन भाव आमकां आमच्या त्रासान पडटा. सो आमी ह्या मॅनिफेस्टोक स्पेशल हें केलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, स्टेट गव्हर्मेंटाची आसपाक शकता, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट स्पेशल डिझेलाचेर सबसिडी दितलो. त्या भायर जशें पळय किसान कार्ड आसता त्या लायनीचेर आमकां फिशरमॅनाक आमी फिशरमॅन क्रेडीट कार्ड दितले. जेन्ना जेन्ना तांकां पयशांक गरज पडटली तो फिशरमॅन ते कार्ड यूज करून ताका पयशां खातीर ताका त्रास जावचे ना.
तिसरो आशिल्लो फिशरमॅनाचो डिमांड आशिल्लो की इनलँड फिशींग आनी एक्विकल्चर हाका एग्रीकल्चराचो दर्जो नाशिल्लो, ताका एग्रीकल्चर म्हणनाशिल्लें आनी एग्रीकल्चर म्हणनाशिल्लें म्हणून ताका एग्रीकल्चराची स्किमी मेळनाशिल्ली. सो हे दोनूय इनलँड फिशींग आनी एक्विकल्चर आमी तांकां एग्रीकल्चर म्हणून टर्म करतले. तातूंतल्यान आमचे जे फिशरमॅन भाव आसात तांकां एग्रीकल्चराच्यो सगळ्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळटल्यो. तांकां मिनिमम सपोर्ट प्रायस एक आमी कायदो करतले. हेचे पयलीं MSP हो फक्त लोक सरकार दिता ती बीक आशिल्ली. आतां तो कायदो करतले आमी की तो अधिकार जातलो एग्रीकल्चराक. आनी एग्रीकल्चराची जी GST आसा ती आमी काडटले. म्हणजे एग्रीकल्चराक आनी GST दिवपाची गरज ना. ह्या भायर फिशरमॅना खातीर आमी कॉपरेटीव बँक करतले. हो केंद्र सरकाराचो आमचो उद्देश आसा, कारण फिशरमॅन हो खूब त्रासान पडलेलो आसा आनी ह्या सरकारान ताका वेगळे वेगळे कायदे करून फिशरमॅनाक त्रासाक घातला. सो फिशरमॅन हो आमचो, हो बारीक समाजाचो आनी त्या खातीर काँग्रेसीन खूब तेजी काळजी घेतल्या. थँक्यू. पब्लीक मिटींग जाली कासावलीच्या गांवांत आनी सगळे आयज स्पिकर येवन उलयलेले आसा आनी लोकांचे प्रश्न लोकांचे मुद्दे जे आसा आयज जायते मुद्दे कासावलीच्या गांवांत आसा. एक जाल्यार जे हॉटेल प्रोजेक्ट जे येत आसता इन वायलेशन ऑफ CRZ. दुसरें म्हणून डबल ट्रॅकिंग जो मुद्दो आसा जो विदावट एक्विजिशन विदावट परमिशन ऑफ द लँड ओनर्स फोर्सफुली आयज काम चलता. कोल पोल्युशन आसा, शेतां आयज बुडोवन पिड्यार जाता. अशें करून जायते प्रश्न आसा कांसावलेच्या गांवांत आनी आमकां खात्री आसा की जे हे प्रोजेक्ट वयर सावन पास जावन येता MOF डिपार्टमेंट जी आसा ती खंयची प्रोजेक्टाक गो दिता विदावट लुकींग एट द ग्रावंड सिनेरियो, वेदर इट इज वेटलँड, वेदर इट इज वॉटर बॉडीज, कांय पळयनासतना प्रोजेक्टां पास करता गांवांनी आनी गांव पिड्यार जाता. सो आमकां खात्री आसा की कॅप्टन विराटो जिखतलो ह्या कासावलीच्या गांवांत लीड मेळटलो आनी जे आमचे प्रश्न जे आसा पार्लमेंटान नाल्यार सेंट्रल डिपार्टमेंटान जे विचारपाक जाय तो विचारतलो आनी आमचे प्रश्न जे गांवचे लोक लास्ट 15-20 years झगडटा ते सुटकारो काडटलो म्हण आमकां खात्री आसा. Absolutely, if you see the hub of destruction is starting in Murmugaon in Masco. The whole hub जे हे करपाचें सोदता विदावट बेनिफिटींग द पीपल ऑफ मुरगांव तालुका इज समथींग विच इज एगेन्स्ट दी एनवायरमेंट, एगेन्स्ट द पीपल एंड एगेन्स्ट द स्टेट ऑल्सो. एंड आय एम कॉन्फिडंट जे कॅप्टन विराटोक हे मुद्दो खबर आसा. आयज आखी पोर्ट तेंच्यांनी प्रायवेट केलेलो आसा, दोर्यो हो प्रायवेट केलो आसा, मोही प्रायवेट केलेलो आसा, सगळें आयज प्रायवेट करून अदानी कोल हाडपाक हे विकलेले आसा. आनी आमकां खात्री आसा गोंय धाकटुलें माणकुलें गोंय जे इको सेन्सिटीव आहा हे इशू आमचो MP जो जातलो आमचो कॅप्टन विराटो he will put it forward in the parliament and bring to the notice of the government that what these projects are come which is not in the interest of the common people should be withdrawn म्हणून म्हाका आमकां हें खात्री आसतली. ना ग्रावंडार पळयलेलो फिडबॅक एक बरो आसा. 8 दिसान आमकां बरें पॉझिटीव पिक्चर मेळटलें कित्याक आयज जो सरकारान लोकांक बारीक लोकांक त्रास केला. आयज शेतकार म्हळ्यार शेतकार रडटा, नुस्तेकार म्हळ्यार नुस्तेकार रडटा, टॅक्सीकार म्हळ्यार टॅक्सीकार रडटा, हॉटेलवाले रडटा, बारीक बिझनेसमॅन तेय रडटा. आयज कोण रडना म्हूण आसा तें तुमी सांगा. सो म्हाका खात्री आसा की गोंयचे लोक, सावथाचे लोक सेन्सिटीव लोक आसा. They are emotional people and definitely they will vote for a right candidate and right person. सगळ्या लोकांक कळलेलें आसा जेन्ना आमी काँग्रेस पार्टी आरजीक एप्रोच जाल्ले की अलायन्स येवपाक तेणें पयलीं ओके म्हणलें आनी मागीर तेणें कॅडाक येयली. पूण हेजेर आयज क्लियर जाल्लें आसा. आयज कोर्टांनी ऑल्सो वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ स्प्लीट ऑफ वोट्स. आनी आयज सगळे जेन्ना पार्टी एक येता आनी जेन्ना आरजी इंडिपेंडंट बसता तेजेर लोकांक आयज कळलेलें आसा की आरजीचो मुद्दो कितें आनी आरजी कित्याक लागून बसलेलो. आनी परत तेंचो हेतू जो 22 केलेलो जो डिवायड करप स्प्लीट करपाचो तो आयजूय तो सेम करपाचें आसा हें लोकांक खबर आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की कुट्टाळे वील गीव मिनिमम वोट्स फॉर आरजी एंड मॅक्सिमम वोट्स फॉर आरजी एंड BJP एंड मॅक्सिमम वोट्स फॉर काँग्रेस.